सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मातशें निरस जाला कित्याक फ्रॉम रील दादागिरी कोता इल्लीगल प्रोजेक्ट कोता शंकर कोळची आमच्या गोय तुझे जेन्ना गोंय काबार जाता आणि गोयचे घट्टाण निसाणटाण जाता तेन्ना कोणाक ना कोणाक तरी एक इनिशिएटिव्ह घेवचो पडटा. हांवें माझी देव बरी सांज तुमकां सगळ्यांक आवडटा आणि नमस्कार करता. हांव एक्टिव्हिस्ट उषा नायक फ्रॉम सांगें. सगळ्यांक देव बरें करूं. आमच्या ह्या गुंडाराज तियात्राक येयल्या म्हणून मोगाच्यान एकूच विनंती, लास्ट पड्डो सस्पेन्स. कोणूच तियात्र काबार जाल्या बगत घरा वयचे न्हू. तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं. मोगाळ गोंयकारांनो, हांव टोनी कार्डोजो आनी हांव आतां मारगांव आसा रवींद्र भवन ह्या प्लेसीर. आनी हांव तिकेटी बूक करपाक येयला गुंडाराज ह्या तियात्राचो, जो संडेक 21 तारखेक 21 3:30 वरांचेर आसतलो पाय विद्यार्थी हॉल रवींद्र भवन मारगांव. हितूंक रियल लायफ एक्टिव्हिस्ट सर एंटनी डिसिल्वा, बाब शंकर कोळजी, उषा नायक आमचे, विशाल, हे जे सगळे जे ऑन ग्राउंड गोंया लागून झगडटाय ते रियल लायफान रियल लायफान दिसती पडटा तुमकां. आनी जे गोंयाक जे घडटा, जे अत्याचार जाता ते सगळे हे तियात्राक तुमकां दिसती पडटले. आनी तुमी खास करून थोडोसो वेळ काडात आनी 21 तारखेक 3:30 वरांचेर हो गुंडाराज तियात्र चोवपाक खास करून येयात. गोंयचो तियात्र आमी वेळ काडून येया आनी चोया, सपोर्ट करया आनी कळोन घेया गोंयाक कितकी जाता अत्याचार. देव बरें करूं. तुझे दोघी दिवस जाऊन असले छोडा बघायची त्या दोघी रात्राचे माग आम्ही सगळे गोयचे एक्टिव्हिस्ट तुझ्या वांगडा आसा. जो मेरेन तुका न्याय मेळना तो मेरेन आम्ही तुझ्या वांगडा रावतले. कांय भियो नाका. आयज आमी देव मनशाक एक बरें जिवीत दिता. आनी तें जिवीत बरें वो वायट करपाचे दूर एका मनशाच्या आदार आसता. जायतीं वर्सां जालीं हांव एडवोकेट जाल्या आनी एडवोकेट जावन हांव लोकांक न्याय दिवपाचो वावर करता. पूण ह्या वावरान म्हाका जायते फावटी आडखड्यो आनी ताळयो येतात. पूण देवाच्याच नांवान हांव त्यो ताळयो पयस करता. कित्याक देवान म्हाका सगळें दिलेलें आसा, कांयच उणें ना. देखूनच गोळे पोरजळलेले आणि वायट आता तुझ्या दोघी दिवस जाऊन असा देवाची रोज ना
जायत कोणीक देवा म्हणजे सगळ्या सोशल ऍक्टिव्ह वावरानूय तो म्हाका सपोर्ट करता वालोर तुका तर तुझे बरोबर काम करून म्हाका उमेद भोगता गोंयचो रखणदार वायट पंड्याचो क्रॉस मारून येता 6 किलोमिटरात 40 गटांक पुलीस बघत जस्टिस जस्टिस जर पळयत जाल्यार गटार जाल्लेले आसा ह्या सरकारान आमच्या नोई सुद्दां विकल्यो. केल्ल्यासारखी रस्त्यार बसली आपले ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेऊन हे ततीने येन आमकां सगळ्या गोंयकारांक फणाक आयले फणाक आयज म्हागेले ओन देव मनशाक एक बरें जिवीत दिता आनी तें जिवीत बरें वो वायट करपाचे दूर एका मनशाच्या हातान आसता जायतीं वर्सां जालीं हांव एडवोकेट जाल्या आनी एडवोकेट जावन हांव लोकांक न्याय दिवपाचो वावर करता पूण ह्या वावरान म्हाका जायते फावटी आडखळ्यो आनी ताळयो येतात पूण देवाच्याच नांवान हांव ताळयो पयस करता कित्याक कित्याक देवान म्हाका सगळें दिलेलें आसा कांयच उणें ना देखूनच गोळे ओरजोळे आणि वायट आता तुझ्या दबीत दिवस जावन आसा देवाची रोज ना जायत कोणीक देवा म्हणजे सगळ्या सोशल ऍक्टिव्ह वावरानूय तो म्हाका सपोर्ट करता वालोर तुका तर तुझे बरोबर काम करून म्हाका उमेद भोगता गोंयचो रखणदार वायट पंड्याचो क्रॉस मारून येता 6 किलोमिटरात 40 गटांक पुलीस बघत जस्टिस जस्टिस जर पळयत जाल्यार गटार जाल्लेले आसा ह्या सरकारान आमच्या नोई सुद्दां विकल्यो. केल्ल्यासारखी रस्त्यार बसली आपले ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेऊन हे ततीने येन आमकां सगळ्या गोंयकारांक फणाक आयले फणाक